सगळ्यांकय नमस्कार. म्हगेलें नांव प्रिया भट. हांव उडपा तुकुनू. आज हांव तुमकां पत्रड कशें करचें म्हूण शिकोवन दिता आसा. कसो सामग्री जावका म्हूण पळोवया. घाट मिरसांग आनी गांवची मिरसांग, बिंबूला, मुगा दाळी, पोळ्या तांदूळ, सोयी आनी हिंगू, पत्रड्या पानां, वाटूच्या उदक, रुचे तಕ್ಕ मीठ. मुगा दाळी आनी पोळ्या तांदूळ 1 घंटो उदकांत तिंबत घालून दवरका. मागीर पुरा सामग्री वटूची मिक्सिंग घालून ल्हान वाटोवका. हें वाटिलेलें पेस्ट एक आयदनाक काडून पानां वयरी सारोवका. एका वयर एक पान दवरून पातळ लोळी कोरका. रेडी कोन दवरलेली लोळी पेडवणांतू शिजत दवरका. अर्ध घंटो शिजत घालका. आतां पत्रड रेडी जाला. नारळाल तेल घालून खाल्ल्यारी भारी रुची येता. ವಿಡಿಯೋ ಪಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ.